जाल्यार MOA करचें पडटा ओके आनी ते MOAन मागीर जर A ग्रेड मेळ्ळी जाल्यार यू हॅव टेकन थ्रू आउट A अशें म्हणूं शकता. सो आय हॅव डन माय ऑल कोर्सीस. गॉड्स ब्लेसिंग्स, म्हज्या पेरंट्साची ब्लेसिंग, आय हॅव नेवर फेल्ड. आय गॉट ऑलवेज A ग्रेड थ्रू आउट. तुमचें तें पॅशन आसलें तें करपाकूच जाय आसलें. सर तो फुडलो प्रश्न असो विचारपाचो आसलो की हे जे कोर्स आसात ते ताजे मिनिमम एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन कितें आसा? हे 10वी उपरांत 12वी किंवा ग्रॅज्युएशन कशें? हरशीं ताका चड व्हडलें हें नासता. 10वी वचून केलें जाता. पण कितें जाता, तुका जी एग्जामींग पेपर येता ते आमच्या भशेन बेंचार नासता. ते तुका मावंटेनार बसयता. एक हांगा जाल्यार 10 फूट दुसरो बसला आनी तुका जर एक विचारलें हू इज द पर्सन हू क्लायम्ड ऑल 14 पीक्स इन द वर्ल्ड, सो 10वीचो आसा ते आन्सर करूंक पावचो ना. रेनॉल्ड मेसनर एक जर नांव घालतलो तो चुकतलो. सो एज्युकेशन इज इक्वली इम्पॉर्टंट. ओके. सो ऑर तुका स्टडी करूंक जाय, ऑर यू हॅव टू डिस्क्रायब वॉट इज एवलांच. एवलांच वयल्यान झेल सकयल आयलो आनी पडलो अशें जायना. यू हॅव टू यू नो एवलांच इज अ मास ऑफ स्नो. वोकॅब्युलरी ते मॅच्युरिटी लेवलूय आसचो पडटा. म्हणजे ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत इट्स very good if you are graduated or 12th at least एक pass झाला, or at least your English speaking or learning reading is good. आणि मॅच्युरिटी लेवलूय वाडलेलो आसतलो. सर हे सगळें केल्या उपरांत म्हणजे आमी तुमी जितले कोर्स सांगले ते खंयचेय कोर्स केल्या उपरांत एक लास्ट आसाच, पण हे जे मदले मदले कोर्स केल्या उपरांत ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कशें आसा गोंयांत आनी गोंया भायर? जॉब ऑपॉर्च्युनिटी खूब आसा. जेन्ना हांवें 2001 I have done one of the best expedition. म्हाका I even that time about 2000 म्हाका बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आयली अलास्का, Colorado, California as a rescue squad in mountaineering. That time I remember dollar was 37 rupees and they were paying me $8,000, nearly about 2.5 to 3 lakhs. 10 now. जी प्रॉपर्टी व्हॅल्यू गोंयान काय नाशिल्लो. यू नो, सो ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आहा, बट इट डिपेंड्स हाव यू अलायन युअर सेल्फ. हे शिकून हाजी युसेज कितें जाता काय ना. बरोबर. सायकल शिकलो आनी केन्नाच चलयलो ना, घरांत आसा पण हांव सायकल जाणा. स्विमींग शिकलो पण केन्ना दर्यान न्हंयेन गेलोच ना, हांव स्विमींग जाणा. सो माउंटेनिंग शिकून तूं कांयच केलें ना. यू हॅव टू एक्सपोज युअर सेल्फ टू लर्न मोर अँड ऑल्सो टू अचीव वॉट यू वॉन्ट. म्हणजे हे कितें बाकीच्या भशेन डिग्री घेतली नोकरी केली असलो न्ही, त्या भितर झोकून दिवचें पडटा. ना, तुमकां जर कॅरियर जाय इन माउंटेनियरिंग देर इज अ लॉट्स ऑफ स्कोप. बिकॉज आतां कितें जालां हालींच्या हातून सिकनेस दुयेंतां खूब वाडल्या. एवरी वन वॉन्ट्स स्ट्रेस बस्टर. सगळे म्हणटा आमी स्ट्रेस्ड. तुमच्या सो चॅनलार म्हणटलें दीस भर आमकां इलेक्शनाक फूल दीस धांवडां येता हांगा थंय. सो शेनवार आयतार आयलो चल यार खंय तोंड घेवन जाता काय. सो खंय वतले तुमी तोंड घेवन? आमचे कडेन येतले एडवेंचर. जंगलान खंय जर एक तंबूक बांदून रावया, खंय तरी बरें न्हंये कडेन रावया, पयलींचे यादी. थंय चुलीर जेवण करून जेवया, गॅसा वयलें नाका, गोबी मंचुरियन नाका, चुली वयलें कितें तरी एक शीत, एक हुमण किंवा कितें कुल्ल्यो तळून खावया, बार्बेक्यू करुया, अशें कितें खूब उमेदी आसता मनशाच्यो ज्यो वाडल्या. म्हज्या ल्हानपणांत जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें, म्हाका आवय 2 बटाट 2 कांदे थोड्यो मिरच्यो, हांव एक प्लास्टीक घेवन इल्लेशा बॅगान घालून हांव चल्लो. तंबू घालपाक पयशे ना. आतां टेंट्स इतले चीप आयिल्ले आसा, मार्केट ओपन जाल्ले आहा. आनी टेंट्स 3,000, 4,000, 1,500 बरो इम्पोर्टेड टेंट. तोय एक करियरचो विशय आसा. म्हणजे समजा तुमी, कारण तुमी म्हटलें तशें हे प्रमाण खूब वाडटा ट्रॅकिंग करपाचें, तर ताचे वस्तू विकप किंवा सप्लाय करप हो एक आसा. इंडियन खूब जशे तांणी आतां एक डेरेडून असोच एक माउंटेनियर आहा, तो आतां सामको नंबर 1 जालो इंडियन क्लिफ क्लायमर्स. तो सगळी बॅगां करता, टेंट करता. तो फक्त आमकांच विकना, सिव्हिलियन्सांक फूल आर्मीक तो सप्लाय करता. आतां स्लिपींग बॅग -20, -30 सियाचीन धाडूंक जाय, हांगा धाडूंक जाय. हो एक वेवसाय जाल्लो आसा. तातूंत पण वेवसायाची तुका एक पॅशन जाय, नॉलेज जाय. अशें न्ही की जोडपा खातीर तो करता मग आपूण करूंक लागलो. बरोबर, पॅशन जाय. इवन जर हे माउंटेनियरिंग जर लायफान करियर घेतलो तूं जाल्यार तुका एक पॅशन जाय आनी डिसिप्लीन जाय. तातूंत तुवें ती फुडें व्हरूंक शकता. ओके, म्हाका तोच तुमकां विचारूंक जाय आशिल्लें की पॅशन आसा, डिसिप्लीन आसा, हे जवळ जवळ म्हाका दिसता प्रत्येक फिल्डान आसा. पण तरी सुद्दां जो ह्या करियर करपाक सोदता ताका आनी खंयचे गूण आवश्यक आसा अशें दिसता? कारण हांव
तुमचीच अनुभव असो आसा की तुमकां एक काही वर्सां पयलीं खूप सिवियर एक्सिडंट जाल्लो आनी तशा परिस्थितीन तुम्ही हे ट्रेकिंग चालू दवरलें तेन्ना आनी खंयची गजाल जाय पडटली अशें तुमकां दिसता? एक परते एक इंग्लिशीन म्हणणें आहा, वॉट यू प्रीच इज वॉट यू नीड टू प्रॅक्टीस. तुवें लोकांक सांगलें प्लास्टीक उडोव नाका आनी तूं स्वता वून खंय वता चॉकलेट खाली उडयलें, वॉट इज द डिफरन्स? सो ही जे आमी चिंतता माउंटेनियरिंगान जर करियर स्टार्ट केलें जाल्यार दीस डिसिप्लीन इज मस्ट. दुसरें म्हणल्यार इट्स अ एडवेंचर, रिस्क इज ऑलवेज इनवॉल्वड. एक्सिडेंट जालो जसो म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो, आय वॉज टोल्ड बाय डॉक्टर इन गोवा मेडिकल कॉलेज फ्यू इयर्स बॅक 98 म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो. 2 वर्सां म्हाका चलूंक जावचें ना आनी 2 वर्सांच्या मागीर हांव ती क्लचीस घेवन चलतालो. म्हाका सिवियर एक्सिडेंट जाल्लो, अबावट 26 ते 27 फ्रॅक्चर्स आनी अबावट म्हज्या पेरंट्सांक सांगिल्लें 24 तास किंवा 48 तास आपय, कोणाक आपयता तांकां. आनी म्हजी भयण आशिल्ली वर्जिनिया इन US, शी केम डावन कित्याक लास्ट पळोवया भावाक. आनी पण हांव तातूंतल्यान भायर सरलो. खूब दीस ICUन उरलो, थंयच्यान भायर आयलो, 3 म्हयने हॉस्पिटलान उरलो. दोनी हात फ्रॅक्चर, दोनी पांय फ्रॅक्चर, फूल प्लास्टर्स ऑल ओवर बॉडी, हेड इंजरी, पेल्वीक डिस्लोकेशन, मागीर हांगा इंजरी, सगळे कडेन इंजरी जाल्ली म्हाका. आनी पण असो अनुभव मेळ्ळो म्हाका की कळ्ळें कोण फ्रेंड्स, फॅमिली म्हणल्यार कितें, कोण तुज्या लागीं उरता लास्ट. म्हणजे ते जावनूय तुमी हे करियर सोडलें ना? कशेंच सोडलें ना. म्हणजे हातून एक 2 गोष्टी सिद्ध जाता. एक म्हणजे डिसिप्लीन रावन व्यवस्थित ते व्यवसाय करप आनी समजा एखाद वेळ समजा वायट एक्सपिरियन्स आयलो तर तो घेवन बसप ना तर फुडें वचप. हे 2 गजाली आसात. गोव्यान कशा प्रकारे स्कोप आसा समजा जो मनीस हे दृश्टीन करियर करतलो जाल्यार किंवा वाडूं येता, कारण गोवा हे टुरिस्ट डेस्टिनेशन. गोंयान आतां इको टुरिझम सामकें वाडलां. आमचे कडेन बेस्ट ऑफ जंगल एरिया भरपूर आसा. पण कितें जाल्लें 2 दिसांक 3 दिसांक गोंयान लोक येता आनी प्रमोट जाला फक्त वॉटर टुरिझम. म्हणल्यार दर्या कडेन गेलो, वॉटर स्पोर्ट्स गेलो, शेकान गेलो, बियरी मारली, नुस्तें खालें, पडलो थंय 2 दीस न्हिदलो गेलो, हे प्रमोशन चड जालां. एडवेंचर टुरिझम जे जंगलान गेलो, रावलो, हांव ना म्हणना 1 दीस वॉटर स्पोर्ट्स कर, 1 दीस जंगलान राव, आनंद घेया फूल गोंयचो. आमचे कडेन स्टेट एनिमल बायसन, आमचे कितले बायसन्स आहा सांचे पळोवंक मेळटा. मागीर फूल जंगल ट्रेकिंग करूंक मेळटा, ऑफकोर्स विथ अ प्रॉपर गायडलायन्स. कित्याक सांग ओगीच उठलो आनी गेलो खंय जंगलान रावलो. आजकाल यू हॅव टू टेक अ फॉरेस्ट परमिशन्स, यू हॅव टू नो वॉट इज अ फॉरेस्ट. तातूंय एक संदी आसा आमच्या भुरगे समजा आयले. ओके, भरपूर संदी आसा. म्हणल्यार इको टुरिझम इज लायक नाव इट्स अ, आनी हे दोनूय एकामेकाक जोडून आसा. हय सामकें. इको टुरिझम आनी तेच तुमकां म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें, जशें इको टुरिझम आनी एडवेंचरस स्पोर्ट एकामेकाक जोडून आसा. तुमचो वेवसाय आसा वाळपय, म्हाका दिसता तुमचे एडवेंचरस तो जागो आसा. त्या भायर एडवेंचरस स्पोर्ट्साक आनी खंयचे फिल्ड्स जोडलेले आसा? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आसूं शकता? हय हय हय, व्हेरी नायस क्वेश्चन. एडवेंचर इज अ मेन टूल फॉर एनी कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग प्रोग्राम. जे आता प्रत्येक कॉर्पोरेट जितले आसा, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स हॅव समथिंग कॉल्ड OBTs, आउटबाउंड ट्रेनिंग, ऑर OMDs, आउटबाउंड मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, OMDP म्हणटा ताका. आनी तातूंत ह्या डिफरंट लर्निंग्स आसा मनशाक, आनी तातूंत एडवेंचर इज अ टूल. म्हणल्यार क्रायसीस मॅनेजमेंट हो एक तांचो टॉपीक जर आसलो, एक एक्झाम्पल सांगता. जंगलान व्हेलें, क्रायसीस मॅनेजमेंट कितें क्रायसीस, त्या सायडीन तुमचो कॅम्प, तुमी ह्या सायडीन आसा, न्हंय मदीं आसा, तुमी त्या सायडीन वचूंक जाय. यू आर इन अ क्रायसीस, यू हॅव टू स्टे इन द टेंट, हांगा रावूं शकना, रातची जनावरां खातली, कशें वतलें. वॉट आर द रिसोर्सीस अवेलेबल? थोडे बांबू आसा, 1-4 ट्यूब मेळ्ळा तुमकां गाडयेचे, थोड्यो दोरयो आसा, तुमी ताजी बोट करूंक जाय, जाका म्हणटा राफ्ट. कशें राफ्ट करतले? प्लॅनिंग करतले, 4-5 जाणां बरोबर आयले आनी कशें करुया, हें करुया, बोयन्सी कितें कशी जातली, पडटलो वतलो ते करून त्या सायडीन गेलो. दिस आर स्मॉल टूल्स फॉर लर्निंग. सो हातूंत कितें जाता, इन कॉर्पोरेट बॉन्डिंग बरें जाता, टीम बरोबर येता, everyone has their own idea, so many ideas come together. You either choose the best or club
more together. ओके. So this is also a very म्हणजे important ते येतात ते मॅनेजमेंट स्किल डेव्हलप करपाक, पण हय. थ्रू एडव्हेंचरस स्पोर्ट्स adventure. म्हणजे हे एक वेगळें फील्ड, कारण हय. ते काय एडव्हेंचर स्पोर्ट्स करपाक येना. हय. आणि एक प्रश्न तुमकां म्हाका विचारपाचो आसलो की तुमी जे बद्दल उल्लेख केलो की स्ट्रेस येता म्हणून आतां एडव्हेंचर स्पोर्ट्स करतात, पण स्ट्रेस येता खातीर वेगवेगळे माध्यम आसा, म्हणजे स्पोर्ट्स आसात नॉर्मल जे आमी खेळटात ते. मुळान एखादो मनीस जेन्ना एडव्हेंचरस स्पोर्ट्स करता, तो पार्टिसिपेट जाता, किंवा जे तुमच्या सारके आसात, तांकां वेगळें अशें बाकीच्या सगळ्या लेजर एक्टिविटीच्या पेक्षा वेगळें अशें तांकां कितें मेळटा? पयलीं म्हणल्यार तूं सामको नेचरा कडेन वता. नेचर जंगलान जर गेलो, सकाळ फुडें उठलो, तुका एक तो दव आसता, मागीर बर्ड सकाळ फुडें उठटा, यू कॅन हियर स्ट्रीम्स जी व्हांवता, यू कॅन हियर दॅट. सुथींग सामकें म्हळ्यार तुका ब्रिथींग, यू कॅन डू योगा देर. वेर हांव जे कॅम्प व्हरता, हांव सारकें एक म्हजो एक मॉड्यूल डिझायन केल्लो आसा, जी आयटिनरी डिझायन केल्ली आसता. सकाळ फुडें तुवें उठल्या बरोबर पयलो स्मॉल ब्रिस्क वॉकिंग, देन लिटल ऑफ एक्सरसाइज, मागीर योगा, एंड देन आय हॅव फन एक्टिविटीज ज्यो तूं नाचत नाचत करता, एंड देन दॅट इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज एक्चुअली. पण लोकांक कितें मजान करता लोक. आनी मागीर तूं ट्रेकिंग कर, एडव्हेंचर कर, सांजचे परते तुजें सांजचें वातावरण जाता. म्हणजे आमी जे सैमा पासून जे तुटले ते सैमा पासून परत जोडपाचें काम मागीर एडव्हेंचरस स्पोर्ट्स करता. आणि जे म्हणजे तातूंत व्यवसाय करतले ते खूब जोडलेलेच आसतले, कारण ते सदैव निसर्गाच्या सानिध्यान आसतले. सर, हांगा तुमी आयले आनी ह्या क्षेत्रा विशीं विस्तारान म्हायती दिली, त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले प्रसाद जोशी, करियर इन एडव्हेंचर स्पोर्ट्स, ह्या विशीं ताणें मार्गदर्शन केलें. तुमकां ह्या कार्यक्रमा विशीं कितें सुचोवपाचें आसत, कितें सांगपाचें आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.